दिव्यवाणी 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 मगच्या भाव भयणीनो आयल्या वार एक भुरगो आयिल्लो आनी ताका ताचे वडिलां हाडून आयलीं नव्या क्लासींत तो भुरगो इस्काला येवच्या पयलें आपूण बूक घाला म्हणून बूक पुरो चॅक करता खंय सकाळीं उठल्या तक्षणा मागीर हांवें सांगलें पुरो बूक घाल्यात रे बाबा तुवें पळयलें पुरो बूक आसा हांवें चॅक केलें म्हणून परतून ब्रेकफास्ट काडूनचे पळय परतून गेलो खंय परतून बायकान बूक आसा घेवन परतून चॅक करता खंय बूक घाल्यात की पुरो घाल्यात की मॅथ्स घाला गी सायन्स घाला गी म्हणून मागीर बागलाड गेटी कडेन तेन्ना तें ताका व्हरूंक व्हॅन आयलें इस्कालाचें व्हॅन आयलें येवंक लागीं तेन्ना मम्मा परतून आयलो खंय बॅग थंय दवरता खंय परतून घाला गी तो सायन्स बूक घाला गी म्हणून चॅक करता खंय आनी थंय बसले उपरांत चडटाना बसोन वचोन बसता खंय परतून बॅग घालता आनी एक बूक घडये चॅक करत आसता खंय भुरगो तशें जाता थोडे फावटी घरा दोन फावटी तीन फावटी चार फावटी चॅक करतना केल्ल्यान चॅक करता सोशल बूक वडल पळयला सोशल बूक घाला म्हूण आतां परतून सोशल बूक घाला गे सोशल स्टडीज घाला गे ना परतून चॅक करता अशें चॅक करतना मगाच्यान मस्त फावटी व्हॅन गेलें म्हणून ती आवय रडोवन हांगा आयिल्ली व्हॅन इस्कालाचें गेलें म्हज्या भुरग्याक सोडून येता मस्त फावटी व्हरूंक कश्ट जाता मागीर आमी त्या म्हज्या न्हवऱ्यान थोडे फावटी ऑफिसांत तावन कोणागे जाणां धाडून परतून हांगा तावन बायकार व्हरून सोडलें मस्त फावटी जाता हें कितें अशें जाता चेरक्याक म्हणून ती घरचीं विचारूंक आयिल्लीं आमचे कडेन चेरक्याक हाडून आयलीं तशेंच आनी एक चेडूं भुरगें इस्काला तावन आयिल्ल्या क्षणां कांय खावंक आयकना घडये हात धुता खंय येवन हात धुता खंय बसता खंय परतून येता खंय परतून हात धुता खंय परतून बसयेंत आनी पळयता ताचें काप पाणी परत धुता परतून बशी धुता परतून हात धुता परतून बशी पुसता एक वस्तुरान मागीर तो तूं आलो खंय आलो मम्मा खंय आलो भितरलो पडलो गी नितळ आलो गी म्हणटा खंय परतून धुता खंय परतून बशी धुता मागीर तूं पुसूंक घेवच्या पयलीं अशी सुकयता खंय परतून धुता खंय हात धुता खंय तें घडये धुवचें ताचे हात काल्याक जायत पळय हरये फावटी कितलो वेळ साबू घालून हात धुता म्हणना हें काल्याक आनी एक चेडवाक हाडून आयली मागीर एक बाय तिचो न्हवरो एका कंपनींत काम करता आनी ताचे थोडे डॉक्युमेंट थंय कोणी काडटीत म्हणलें ताका हे देखून घरा हाडचें घरा हाडल्या तक्षणा अर्द्या वाटेर तावन तो बूक हांवें म्हज्या बॅगांतल्यान काडलो चॅक बूक भायर उरलो गी मेजार आहा गी म्हूण सांगून परतून जावन येवचें हांगा चॅक सोदूंक आनी त्या ड्रॉवरा बीग घालांक ना गी की म्हणून मुखारेच्यान 2 फावटी आयिल्लो 3 फावटी आयिल्लो अर्द्या वाटेर परतून हांवें ड्रॉक बी घालांक ना गी म्हज्या बागला बी घालांक ना गी आज कामाचे येतात घरा आनी म्हजी माय वा बागी लोपान करून ती येतात ते चरके भितर येतात कोण ना हांवें ड्रॉ बागील घालांक ना गी म्हणून आनी एकलो बायल म्हणलो आनी म्हजी बायल पळया फादर म्हणलो ते घडये वस्तूर फोल्ड करचें घडये वस्तूर काडचें परतून फोल्ड करचें परतून दवरचें आनी सगळ्यो वस्तू परतून सुटोवन पळोवचें खाल्यान तातूंत आसा गे म्हणून आनी पुरो घडये वस्तूर फोल्ड करून दवरलें 1.5 वरां 2 वरां पुरो भुरग्यांच्या वस्तुरान खालें आसा गे तांकां कोरोज येता एलर्जी आयल्या खंयच्याक एका भुरग्याक फाटीक कोरोज आयल्या वस्तुराचें कोणाचें घाल म्हूण म्हज्या भुरग्याच्या वस्तुरान खालें लिपो रावलां गे म्हणून घडये फाटीन चॅक करचें वस्तूर परतून फोल्ड करचें परतून फापून पळोवचें परतून घडचें 1.5 वर काण येता ऑफिसाक येता लेट फादर म्हजें बायल नाक हांवें पळयलां पुरो पळयलां तांकां कांय ना जरलें आनी कांय ना गलीज कांय ना आज धुलां इस्त्री केलां उणू इस्त्री करता कडेन मरता नाक घालून बसला कोण ना कली कीड आयले कोण ना आमच्या भुरग्यांक गोमट्या कडेन किडी येत म्हणून घडये पळयलें पळोवचें एक अर्दो घंटो 1 घंटो थोडे 1.5 वर म्हणटा कामाक लेट घरा कामां जायनात म्हणून तशें आनी ओलिंपरा मागीर आनी एक भयण आयिल्ली ती म्हणटा घाल म्हळ्यार कोणाक एक शितांत सूय आसली पिन्न आसली पिन्न ते आतां पॅकेट स्विट्सांनी घाल्या उपरांत वयर पिन मारतात पॅकेट बंद करून दितात ती भितर त्या शेमेंत काल्यानी भितर आसली खंय आनी ती ताका खाताना गोमट्या लागली खंय मागीर तशें म्हणून कळून आयलें देखून म्हज्या न्हवऱ्याक शितांत आसा गी म्हणून घडये वाडचें एक शीत तिशीन आलोवन पळोवचें तें शितांत म्हणी आसा गी म्हणून शितांत आसा गे म्हणून पळोवचें कडयेंत आसा गे पिन्न आसा गे म्हणून पळोवचें ॲपल खातून दवरल्यार हरयो कुडके काडचे परतुचे ओमथो पळोवचें खंय म्हणी पिन्न आसा गे म्हणून
न्हवऱ्याक काही जायत कोण ना म्हणून स्टेल म्हणून वो न्हवरो म्हणटा सगळें म्हाका जेवंक सोडिना सगळो दीस कुलेरान दिल्लें शीत घालता आनी इल्लेल्यान तें शीत आनी एका भशेन घालता बरें चेक करता म्हजे भशेन घालता म्हजे भशेन परतून वयर पंदा करता खंय पिन्न आसा गे म्हणून म्हज्या न्हवऱ्याक गोमट्याक शिरकात कोण ना म्हणून पिन्न लागत म्हणून देखून आपणान येयला व्हंकलेक आनी कितलो वेळ लागता म्हणना तुका जेवंक सोडिना अरी एक नुस्तें एक कुडके बिन्साचे एक कुडक्यान हातान दवरूंक घात मसलेचे एक कुडक्यान बश्यो दवरून खंय म्हणे पिन्न आसा गे म्हण कडी वयचकल करून कोपांतली कडी परतून पळोवंक घा खंय ताच्या गोमट्या लागात परतून चॅक करचें मोगाच्यान हें कल अशें गे म्हणून कल अशें गे म्हणून तो कांगाल जावन गेला न्हवरो अशें कित्याक करता गे म्हणून देखून आमी थोड्यो संगती डबल चॅक करता मोगाच्यान बगलाक बीग घालांगी म्हणून मुखाऱ्याचें आनी येवचें बगलाक बीग घालांगी आनी बगलाक बीग घालांगी ना गे म्हणून मिसायचें अर्दे वाटेतून ह्या पाटी हांवें बगलाक बीग घालांगी ना घोडा सुतना म्हणून बगला आनी हांवें भांगर काबाटांतल्या काडलें आतां ती चावी थंय काबाटाक तागे खाण दवरल्या गे ना तुवें खाण दवरल्या हांवें पळयल्या म्हळ्यार ना इगर्जेच्या बगलाक मी सुरू जावंक जालें पाटी येवन ती चावी आनी पुरा बिट्ट दवरली पळोवन परतून येचें डबल चेक करचें थोडे वटेन 5 फावटीं चेक करचें डबल ट्रिपल फावटी चेक करचें थोडे वटेन स्टव ऑफ केला गे ना गे म्हणून दोगांय जाणां ड्युटी येता बँकाड सोडून आयला कुडले ये म्हणून पळोवन वो ताच्या ऑफिसाक गेलो फुडल्या वाडून आयलो ती बँकाक गेली बँकात हांव परतून भायर येवन ना हांव पळोवन येता तूं हांगा राव म्हणून आयकून थाकेन हांव येवन पळयता म्हणून स्टव ऑफ केला गे ना गे म्हणून गॅस स्टव ऑफ केला गे ना गे म्हणून देखून मोग्याच्यान हें सामान्य मनशांची संवय पूण एपटेन पळोवचें चॅक करचें सामान्य संवय आसता आमकां आमी थोडे वटेन बीग घाल्या उपरांत पळयता वोण पळयता बीग घट्ट बसल्या गे ना गे म्हण ही सामान्य संवय पूण 2 फावटीं 3 फावटीं पळयल्यांत करचें ती थोडें करचें थोडे वटेन भितरली मोतीची वत्ताय त्या कंपल्शन म्हणटा भितर मोत सांगता पळय परतून पळय म्हूण वत्ताय करता कंपल्सीव म्हणटा देखून मोती केदाळ आमकां वत्ताय करता परतून कर म्हणून वत्तायची चिन्ह येता पळय त्या वत्तायच्या चिन्नाक आमी कंपल्शन म्हणटा इंग्लिशान कंपल्शन थोडे फावटीं 4 फावटीं पळयल्लें आसा थोडे फावटीं 5 फावटीं चॅक केल्लें आसा तेन्ना मोत फोर्स करता आमकां एखादो वत्ताय करता फोर्स करता हे करनी करूंक परतून हात व्हरू तें वण पळय बीग परतून घालांगी पळय आत्तां पळयलें परतून मेट्या कडेन येता परतून गेटी कडेन येता परतून वच बीग पडलांगी नांगी पळय म्हणून मोत सांगल्या बरें हात करता ताका देखून तें ताका आमी म्हणटा कंपल्शन म्हणून देखून मोगाच्यान घरांत हांव भायर वेताना आमी गॅस स्टोवा लागीं थोडीं विधी नियमां करता रिच्युअल म्हणटा विधी नियमां एका फाटल्यान पयलें गॅस ऑफ केला गे पळोवचें मागीर तो नितळ केला गे म्हणजे तुवालो कोणें परतून नेटी पुसचो मागीर सकयल त्या गॅसाच्या सिलिंडराचें दामणें दामपलां तें चॅक करचें ताच्या फाटल्यान तें पळोवचें ताच्या फाटल्यान एक बर्नरांत खंय म्हणी कोयर शिरकला गे म्हणून पयले फावटी पळयला आतां कोयर शिरकला गे म्हणून आनी पुरा त्यो ट्यूबान खंय गॅस येता गे म्हणून परतून एक काडी पेटोवन फाटीमुखार वचचें आनी चॅक करचें तशें जालां गे म्हणून तें तशें खंड देखून आमकां हें खंडीत गॅस स्टव ऑफ केला म्हणून आमकां शुअर आसल्यार आनी आमी तो सगळो स्टव नितळ केला म्हणून गोत्ता आसल्यार बर्नर ऑफ जाला गे ना गे बर्नरांत गॅस येता गे ना गे म्हणून शुअर आसल्यार नंतर घरांत हांव भायर वयचें आनी परतून एपटी चॅक करचें मागीर वेचें हाका एक ही आकांताची पिडा म्हणटा आकांताची अव्यवस्था हाका OCD म्हणटात OCD ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिजॉर्डर म्हणटात OCD हाका आकांताची अव्यवस्था कारण आकांत एक तरेचें आकांत हांवें केलां गे ना म्हळ्यार आकांत एंग्जायटी डिजॉर्डर म्हणटा एंग्जायटी डिजॉर्डर तातूंत हाचीं लक्षणां दिसून येतात थोडें ऑब्सेशन मोगाच्यान मोत धरून घेता थोडीं चिन्नां मोत धरून घेता थोडीं चिन्नां आनी तीं चिन्नां सोडिना मोत सोडूंक आयकना परतून चेक करून पळय म्हणटा आनी कंपल्शन ऑब्सेशन म्हळ्यार मोतीन चिन्नां अर्लीं चिन्नां धरून खण येतात गल्यांत गिनांत बे हाडयता ताचे उपरांत कंपल्शन म्हळ्यार तें कर पळय म्हणून करची ओडणी वयगी चॅक करची बीग घालांगी नांगी म्हणून बीग ओडचें परतून की घालची बीग काडचें परतून टायट घालचें ओडचें आनी तें चिन्नां आयलें ताच्या हातान करच्याक कंपल्शन म्हणटात कंपल्शन ऑब्सेशन आनी कंपल्शन कठीण ओडणेचीं चिन्नां आनी करचें तशें करचीं देखून हाका ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिजॉर्डर म्हणटात मुखेच्यान हीं चिंतनां परतून रेकरन्स म्हणटा आमी परत्यान येता ती रिपिटेशन करचें रिपिटेशन करूंक तीं चिन्नां आमकां येतात हीं वत्तायचीं चिन्नां हीं
वत्ताय करतात म्हाका वत्तायची चिन्नां थोडे फावटी चिन्नां वत्ताय करची चिन्नां थोडे फावटी वत्ताय करची रुपणी येतात म्हाका रुपणी वत्ताय करतात म्हाका अशें दिसता म्हाका तें बी घालून म्हण दिसता म्हाका देखून ती चिन्नां येतात बागेल दिसता म्हाका बागेल दिसता रुपणी दोळे म्हाका येतात आनी मेळें दिसता वस्त्रां भितर कालेंगे आसल्या बरें दिसता देखून वस्तू हांव चोडयता पळयता परतून दमता जोरलो आसल्या बरें कसली कीड आसल्या बरी म्हाका दिसता आनी हांव परतून दमता आनी परतून ते वस्तू घडी करता परतून तो वस्तू सोडटा हांव तशें रुपणी थोडे फावटी खरेंच म्हणली बोगणां आतां खरेंच म्हणलें म्हाका बगता ना वचचें घरा वचचें परतून म्हाका बगता तें चॅक करून पळयचें म्हणून बगता तशें एक चिन्न एक रुपणी मतीक येवची आनी खरेंच म्हणली बोगणां येवची चिन्नां आनी बोगणां येवची तशें देखून हांव एक दाखलो दिवचो जाल्यार म्हणजे हातान कालें लागलें कोण ना कालें कीड लागली कोण ना हांवें म्हाका ह्या पिडाय येता म्हणून हात धुवचें मेळ्ळें आसा म्हाका म्हणून तें सांगून नितळ थंयचेत हांवें कलें बॅगा पडलें या कलें आपडलें म्हणून हात धुवचें घडये हात धुयचेत गुरुजी आत्तांक बसलां खायला लागलें कोण ना म्हणून हात धुवचें परतून तशें आमी जेवताना एक हात धुता ह्या खंय भितर बरें आतां कोरोनाक आमी धुता वय कोरोना न्ही नासतना भायर वचना घरा भितर तासून घडये ताका लागलें कोण ना ताका कितें लागलें घडये हात धुल्यार खंय भायर गेल्यार व्हडणें म्हज्या रुमा भितर आसतना घरा भितर आसतना घडये हात धुवचें काले हे फावटी जेवच्या पयल्यान धुल्यार व्हडणें आतां आमी सदांच हात धुयना हांव खंय भायर गेल्यार कितें आपडल्यार हांव धुता दिसाक 2-3-4 फावटी भायर येता हांव खंय मेजान खंय कोणी लोक आयिल्ल्या कडेन खंय आपडल्यार आमी आतां भितर येवन साबू घालून धुता हांव आतां कोरोना आयिल्ल्या बरोबर नातल्या जेवच्या पयलीं फावटी मात धुवचें देखून घडये हात धुवचें भायर वचनासतना रुमा भितर आसतना देखून तशें देखून मागीर घडये म्हज्या बॅगान बूक आगी म्हज्या बॅगान की घाली की भायर तूं सोडून आयली बिका कुमकळटा दार हांवें दमटलांक येनांगी ह्या दाराक तुमकळटा येनांगी येवन परतून चॅक करचें परतून चॅक करून घेता हांव तशें चिन्नां म्हणून हे थोडे फावटी चिन्नां आमकां येतात थोडे आमी बिगांनी पळयता चिन्नां येतात पूण हांकां ती पिडाक येता जाता म्हळ्यार OCD येता म्हळ्यार हात धुल्ल्या वरवीं आमी म्हणना हांव गी ती पिडा म्हणून OCD म्हणना हांव ह्या कली करनी परतून केल्ल्या वरवीं ती पिडा म्हणून हांव कली चिन्नां मतीक 2 फावटी आयल्यार ती आमी पिडा म्हणना पिडा म्हळ्यार त्या चिन्नांचे वर कंट्रोल ना हांवें बीग घाला हांव चलता म्हणना ना फाटी जेत 1 मैलांत 2 मैलांत हांव ऑफिसांत फाटी आयल्या उपरांत घराडे परतून ऑफिसाक घ्यायचें म्हजे कडेन चॅकबूक हांवें भितर दवरलां की ह्या भायर मेजार तासाक परतून चॅक करून घेवचें ऑफिसाक ते सगळ्यांनी सांगचें कितें आयल्यात फाटी म्हणून तशें देखून तें कंट्रोल ना तें कंट्रोल आयल्यार सांगूच जायना न्हीद पडना तें कंट्रोलूच ना तशें कंट्रोल ना मागीर कामांत आडखळ घालता म्हज्या कामांत कितें म्हळ्यार तें काम करूंक घालें घरा येवंक आसतलें परतून फाटीं गेलो कामाडे वचचें जालें काम करतना घरा हांवें बीग घालांक ना घेवन परतून हांगा येवचें कामाक आडखळ जाता काम उणें जाता टायम उणें जाता मत तातूंत घालूंक जायना तशें देखून तें अडखळ आयिल्ल्या वेळार कामाक अडखळ आयिल्ल्या वेळार आनी चॅक केलें 4 फावटी 5 फावटी चॅक करतना तें म्हज्या जिणेक आडखळ येता देखून ती पिडा म्हूण आमी वळखता हांव ती पिडा जाता देखून मोगाच्यान थोडे फावटी आमकां उदकांत नळयेन कांय उदक आयिल्लें मडक्यान भरल्या उपरांत ती घडये घालचें उदक घालचें खंय हाचें मेळ्ळें उदक ताका बरसलां म्हणून पळोवचें खाला बेरेके जालां म्हणून दाळ हाडल्या वयर पोंदाक दाळीन कालें घालांक घे म्हणून दाळीन घालें म्हटल्यार मसली हाडल्या ताका फॉर्मालीन बरशिलां फॉर्मालिनांतून कॅन्सर येता कोण म्हणलें घडये उंचे नाकाडे दोन येवट्यात उंगोवन पळयलो म्हण घडये मसली धरची नाकाडे व्हरची सुटी कडियेन जाल्ल्या उपरांत ती खावच्या पयलें कुलेरान मसली कोण नाकाडे व्हरची अशें करून तेका चॅक करची फॉर्मालीन घालांक घे म्हणून घडये चॅक करचें तशें रिपीट करचें केलें कंटामिनेशन जालां गे म्हणून देखून मागीर पिडा येता म्हणून घडये पिडा येता म्हणून ती लागी येयल्या पिडा येता ही लागी येयल्या पिडा येता म्हणून भितर भायर येवचें ना पिडा येता म्हणून तशें पिडा येता म्हणून तांकां मागीर वरी चिंता कित्याक म्हळ्यार हेरांक हांवें वायट केलें गे म्हणून हेरांक वायट जालें गे म्हणलें चिंता हांवें ताका अशें दोळे परतून पळयलें ताका कांय दुखलें गे म्हणून ताका वारीक करचें ताका दुखलें गे म्हणून वारीक करूंक आनी परत तशें वारी जाता गे म्हणून देखून पिडा येता म्हण हेरांक वायट करता म्हणलें चिंता देखून प्रिऑक्युपेशन म्हणटा प्रिऑक्युपेशन म्हळ्यार हांवें देवाक दुखयलें गे हांवें सूख केली गे हांवें तांकां दुखयलें गे हांवें सूख केली गे म्हणलें तुवें कांय सांगूं नाय तुवें सांग म्हण पूण हांवें तांकां सकाळीं गूड मॉर्निंग म्हणून जालें हांव कांय गूड मॉर्निंग म्हळें गे ना गे म्हणून ना तुवें गूड मॉर्निंग म्हळें तांकां तें तुवें सत्राय करूं नासलें तांकां तें तितलें व्हरतें न्ही ना तांकां दुखलें कोण ना तांकां दुखलें हेरांक दुखयलें कोण ना हेरांक वायट केलें म्हणना थोड्यांक हें नंबर दिलां काराचें नंबर कालें जाता कोण ना नंबरांच्या वयर प्रिऑक्युपेशन म्हळ्यार मोता पूण तूं हें काराचें नंबर सोमा गी ना गी काराच्या नंबरां वयर नंबर सोमा सकट सोमा म्हूण
तशें नंबर आनी बर्थडे दिसा केक कतरूंक 11:30 वरार म्हणून 11:30 समा जाता गी ना गी समा म्हाका फोन 11:30 वरार केक कत्रेत गी फादर सकाळीं खातर जाली जेवणाच्या वेळार हें 12 जावच्या पयलीं खातीरचे गी अशें सगळो दिसी नंबर 11:30 गी 11:40 गी नंबरांचे वयर बारीक तें OCD म्हणून देखून मागीर घरा बांदलां एक घराचो त्या जाग्यार घर बांदल्या जाग्यार फाटल्यान एक अशें पोंतशें आयलां जागो ती अशें एक ट्रायंगुलर शेपार आसा तो मुलो तिके लांब जालो गी म्हणून शेप पॅटर्न सो मागीर असो बांदून जालो आमी पॅटर्न अशें पॅटर्न जालें घर असल्या रितीन बांदी जालें अशें न्ही आसा जालें म्हणून ताच्या वयरी तांकां पॅटर्ना वयर देखून हें कंपल्शन म्हळ्यार एक्सेसीव क्लिनींग करचें एक्सेसीव क्लिनींग म्हळ्यार क्लीन करचें क्लीन लेक मीच नासतना रूम क्लीन करचें हाका कंपल्शन म्हणटा आमी रूम क्लीन केल्ल्यातलें पावना कितें करना डबल चॅकींग करचें परतून चॅक केल्ल्यानंतर करचें तशेंच मागीर थोड्यांक हांगा हाडटात एक भुरग्यांकय सगळो दीस उजवो पांय मुखार दवरचो खंय मागीर दावो पांय दवरचो उजवो पांय मुखार दवरचो म्हणजे भुरग्यांक कशें चलता पळय कॉलेजीक येता आतां चेडूं 10वी जालें आतां बिकॉज आमकां परत शेम कडी पळय ल्हान आसतना आमकां कळोना आतां उजवो पांय मात मुखार दवरचो मागीर दावो पांय मुख दवरल्यार जेजूचो न्ही तो उजवो पांय जेजूचो म्हणून उजवो पांय मुखार दवरून सर मागीर दावो पांय दवरचो उजवो पांय मुखार दवरचो मागीर दावो पांय दवरचो आमी दोनूय पांय वट्ट चलता हें पयल्यान चिंतूना हांवें जेजूचोन तोच करचें उजवो पांय मात मुखार वचचें दावो पांय लक्षण न्ही उजवो पांय मात मुखार दवरून तो वचचें चलची रीत पळयचें पयलें मांड्यान चिंतून आनी परा हें OCD म्हणटा आमी हाका OCD म्हणटा आमी तशेंच देखून ही पुरा मोगाच्यान हें OCD कारण जाता हें आमचें जिवन बारीक कश्टांचेर घालता देखून तुका ही चिन्नां ह्यो करण्यो सुकोवंक जायनात हें म्हाका ती भुरगीं म्हणटात हांगा आयिल्लीं ते बाल मनशां म्हणटात दादले मनीस म्हणटात हें करूं जो म्हणून म्हाका कळिता फादर हांव चूक करता म्हणून हें सोडूंक जायना देंवता म्हणटा उजवो पांय तूं मुखार दावो पांय म्हळ्यार कुडसून म्हणटा ती आनी हांव इतलें चिंता हांवें करची चूक आनी हांव फाल्यां हांव बिलकूल म्हाका कळ्ळें मतीन चिन्नां आयल्यार हांव चॅक करूंक ऑफिसा परतून फाटीं वचना म्हूण परतून ऑफिसाक गेलो तो एकावंट बुकां भितर दवरलो गी कोणी तांकां बरयता गी हांवें 8 गेल्ले ते 9 म्हूण बरयता गी इतले 9 लाख सोडून येता गी बॉस काले म्हणटा गी म्हणून परतून आमी ड्रॉ चॅक केलां की तन बाबू कांड हांवें म्हज्या ड्रॉन दवरले गी आतां तुमकां कळटा गी म्हणून परतून फाटीं पोवचाना म्हणल्यार फाल्यां परतून गेलो म्हाका कंट्रोल ना फादर म्हाका तें ताचें हें चुकोवंक जायना हें एवॉयड करूंक जायना फादर म्हाका कालें करचें म्हण हांगा रडटात जिनी पिड्ड्यार जातात बागतात टेन्शनात भरतात हे पिड्या वरवीं तांकां म्हाका क्रेजी करता म्हणटा हे काल चेडूं आयिल्लें म्हाका क्रेजी हांव रनींग क्रेजी म्हणटा हांव क्रेजी जाता येता आय एम गोईंग मॅड क्रेजी जाता अर्थ नासलीं चिन्नां म्हाका गोत्तात फादर सगळीं समजता एकच तेपटी हांवें घालनासतना ना तितलें हांव जागृता नासा बी घालनासतना ना हरियपटी क्लीनच आसता समान केलें आसता मागीर कितें हांव करता म्हूण तशें मागीर थोडे फावटी म्हाका कंट्रोल नासल्यो करण्यो म्हूण म्हाका कोत्ता म्हाका हें मागीर पूण कंट्रोल करूंक जायना न्ही फादर म्हाका म्हणटात कंट्रोल करूंक जायना म्हणटात तशें मोगाच्यानो देखून ही OCD म्हणली पिड्या मोगाच्यानो दिसपट्ट्या जिणयेचेर प्रभाव घालता आडखळ घालता हे आंकांत भिरांत काडूंक हांवें थोड्यो करण्यो करच्यो म्हळ्यार म्हाका आंकांत म्हजो पासबूक काडटात गी चॅकबूक काडटात गी ह्या घरा सोर येतात ह्या बी घालांक ना म्हणल्यार एक आंकांत हाट येता मतींत आंकांत येता देखून ते आंकांत काडच्या खातीर हांवें करण्यो करच्यो परतून फाटीं येचें बिगलांक पळोवचें ऑफिसा फाटीं येचें बूक भितर दवरल्यार चॅकबूक भितर दवरला की परतून पळोवचें आतां दोनचें पिड्या येता घेवन परतून बसचें कित्याक मतींत आयलें देखून हें दिसपट्ट्या जिणेक आमकां आडखळ घालता आमी कित्याक करता म्हळ्यार म्हजी भद्रती ना सेफ्टी खातीर म्हजे बूक आनी समा आसाजे चॅकबूक आनी समा आसाजे एकावंट समा आसाजे पिड्या येवन नजो आतां दुयचे देखून भद्र आसाजे सेफ आसाजे म्हणल्या खातीर हें करचें सेफ ना म्हणली एंग्जायटी म्हळ्यार बेंबिरांत म्हाका दोसता आंकांत म्हाका दवरता देखून ह्यो थोड्यो करण्यो आमी दिसपट्ट्यो करता ह्या दिसपट्ट्या जिणयेंत आमकां प्रभाव घालता आडखळ घालता आमची दिसपट्टी नॉर्मल लायफ पिड्ड्यार करून सोडटा हाका OCD म्हणटा आमी OCD ह्या OCD न्हू 3% 100 3 लोक सगळ्या संवसारार हातूंत कश्टाता 3% पीपल सफर फ्रॉम दीस हाका वळख जाला ह्या पिड्येक तातूंत दादले गी स्त्रियो गी चड गी दादले उणीं सकळ सरी समा आसात तातूंत दादलेय आसात बायलां एकच लेखात भुरगीं आसात व्हडांय आसात लोकांक त्यो इतले दोशीक वळख करतात दादल्यांक तशें स्त्रियेक जे पिडा सारी सामान जावन येता दिसून येता आनी देखून थोडे टीम बाळपणार येता थोडे टीम टिनेज थोडे ल्हान भुरगीं हाडटात हांगा 6 वर्सांची 7 वर्सांची परा बाळपणार येता थोड्यांक टिनेज म्हळ्यार 13 14 15 तेचें टिनेज 20 वर्सांचे येता दादल्यांक येता बायल सगळ्या थोड्यांक फामाद व्यक्तींक सेलिब्रिटीज म्हणटा नांव वाडीक व्यक्तींक ही पिडा आसली
ते येताले परतून घरांत देंवन येताले परतून रुमा चेक केलांगी रुमा बी घालांगी चेक करताले दोन फावटी तीन फावटी फामाद व्यक्ती सेलिब्रिटीज म्हणटा हांव तांकां ही पिडा आसली निदान तांकां निश्क्रिया करता कामंत करनातल्या बरी मुखार प्रोग्रेस जायनातले अभिवृद्धी जायनातली निश्क्रिया करून सोडटा तुका निश्क्रिया करून सोडटा वर्तीं कामां करची तांक आसल्यार तुका ती बरी कामां करून वयर येवची तांक आसल्यार ह्या पिडे वरवीं वयर तांचे तांक काम करूंक जायनासतना इनकॅपॅसिटेट करता इनकॅपॅसिटेट म्हळ्यार तूं काम करूंक जावंकूच जायना हाका तर खरी चिकित्सा आसा गे मोगाच्यान ऑब्सेशन म्हळ्यार परत्यान केल्ल्याच काम करया म्हणून मतीन चिन्नां येवची हे करणी नितळ करची ताका ऑब्सेशन हे करणी नितळ करची कित्याक करची म्हळ्यार किडी आसात कोण ना जर्म्स आसात कोण ना म्हण चिन्ना हाका ऑब्सेशन म्हणटात हय आनी एक परत्यान करची करणी हाका ऑब्सेशन म्हळ्यार चेक करचें आनी परतून केलांगी नांगी पळोवचें सेफ म्हज्या भद्रते खातीर हांवें हें करून पळोवचें मोगाच्यान ही हाका चिकित्सा आसा गी आमकां DSM 5 म्हणून आसा डायग्नोस्टीक स्टॅटिस्टिकल मॅन्युअल फॉर मेंटल डिजॉर्डर्स म्हणलें मेंटल डिजॉर्डर 5th म्हणलो एक आमकां एक मॅन्युअल आसा एक हात पुस्तक आसा तातूंत OCD कशें सोदून काडचें म्हणलें तातूंत क्रायटेरिया ताणें दिलां एक मार्गदर्शन ताणें दिलां पयलें तांकां ही चिन्नां परत्यान ऑब्सेशन म्हणटा आमी चिन्नां परत्यान येवची चिन्नां आनी खरजेत म्हणलें खरिजैस म्हणली भितरली वत्ताय कंपल्शन चिन्नां आनी भितर खरजेत म्हणली वत्ताय ह्यो दोनी आसा जाय हे थोडे फावटी हेंचें ऑब्सेशन आसल्यार जाता कंपल्शन आसल्यार ह्या दोनी आसल्यार आसा जे त्या दाळा मात आमी OCD म्हणटा मोगाच्यान ऑब्सेशन कंपल्शनाक टायम गिळटा मोगाच्यान केल्ल्यान करतना नितळ करचें परतून नितळ करचें हात धुवचें नितळ करचें धुल्यो तूं आयदनां परतून धुवचीं कांय पिडा येता गे म्हणून अशें तेन्ना केल्ल्यान करतना आनी परतून रिपीट करचें रिपिटेशन करचें आनी तें करतना मोगाच्यान क्लीन करचें रिपीट करचें तशें ही दोन संवयो वरवीं कितलो वेळ केल्या वरवीं वेळ जाता जेवण रेडी जायना एक बटलेर आसलो तो सकाळचे ब्रेकफास्ट 4 वरांर उठतलो आनी 9 वरां जाल्यारय ताचें ब्रेकफास्ट रेडी जायना तो दनी सांगतात आनी 9 वरां जाल्यार जायना म्हळ्यार धुवचे वस्तू पुरो धुल्यो परतून दवरल्यो परतून धुल्यो तशेंच आनी स्टोव पुसलो परतून पुसलो कांय किडी येतात कोण ना मॅडमाक ती हुशार ना जायत कोण ना आनी दनयाक हुशार ना ती फ्राय वता ताका पळोवंक एकलो पयल्यान हांव एकलो खंय आसलो एक बटलेर आनी फ्राय वंत दवरला 60 वर्सांचो बरें रुचीक रांदता बरें करता पूण केल्लेंच करता बरो मनीस रुचीक करता पूण 9 वरार 10 वरार ब्रेकफास्ट 4 वरार उठला दिवचे 2 पोळे इल्ली चटणी कापी मात्र ते पोळे करचे जाल्यार कितले फावटी खायला दिवंक आसा कितले रान्नी दवरची परतून काडची परतून धुवची आनी परतून रान्नी दवरची कांय वयतान धूळ पडली कोण ना आनी खालें म्हण चिंचे आनी परतून करून 2 पोळे भाजून हाडचे जाल्यार तांच्या घरा ब्रेकफास्ट मेळायचे जाल्यार कितले कस म्हण ती सांगतली तशें देखून रिपीट करतना टायम गिळटा ऑफिसांत चॅक करता तुजें काम तुजें काम करून टायम मेळना तितलो टायम व्यर्थ जाता तितलो टायम घेता तितले ही पिडा देखून तुका दोशी जाता त्या पिडा आसल्यांक ही व्हडली दोशी करता कश्टान घालता वळवळे हाडटा देखून दाखल्याक सांगचें जाल्यार हर एक दिसा 2 वरां वस्तुरां कडी करचीं परतून सोडोवचीं परतून खाली किडी आहा ती पळोवचें परतून फोल्ड करचें दवरचें फोल्डिंग अनफोल्डिंग करचें वय थोडे फावटी सदां थाक साळचें म्हाका न्हीद पडना थाक काडूनचें थाक साळचें अशें अंडो जाय स्टिलाचो अंडो हाडला थाक साळचें गोरवां बांदला म्हाका जाय म्हणून थाक साळचें पयलीं इल्लें थाक आनी साळटार गोरवां प्रयकल्यांत आतां एक गाय दवरून दुसऱ्यांचें दूद हाडन तें थाक साळीचें सकाळीं 2 वरां साळीचें तसल्यार न्हीद पडना म्हणलें लेक तो न्हवरो येवन सांगता हडलेतले मनशां ह्या नमण्यार थाक साळटा आतां भुरगीं पुरा बऱ्या कामार गल्फांत आसात परगांवांत आसात व्हडल्या कामार आहात आमी परत गोरवां प्रयकल्या आमकां गरज ना आमकां पळोवंक जायना पूण एका थाक साळीचें म्हणून कंपल्शन देखून तेचें कंपल्शन दही हाचेर हें ऑब्सेशन आनी कंपल्शन आमच्या दैहीक परिणामा वरवीं न्ही आमचे दैहीक परिणाम म्हळ्यार आमी कांय कुडींत कांय जेवनासतना कांय नासतना कुडोस जावं ताच्या बरे परिणामान न्ही
म्हणून लेखचें अती मुख्य जावन आसा. हें दैयीक म्हणजे कुडीचे वयर कुडी तावन येवची पिडा न्ही, तांकां येनासतना हेंकां येनासतना येवची पिडा न्ही, म्हाका ताप आयले वरवीं पोर एक ताप आयलो तापान आयली न्ही, ताचे वरवीं न्ही. मागीर कसली वस्तू सेवल्या वरवीं न्ही. हांवें एक तांच्या घरा गेलो, एक बोंडो पियलो, तो बोंडो पियल्या वेळार म्हाका शेळ जाली, तशें आयलें, तशें त्या वरवीं न्ही. या कोणाच्या घरा केल्यार या खंय वचून जेवल्या वरवीं, होटलान जेवल्या वरवीं त्या वरवीं आयिल्ली न्ही. या वैद्यकीय स्थिती वरवीं म्हळ्यार म्हाका काण दूख जाल्लो ताका गुळी काणयल्ली ताचे वरवीं आयली ना, ताचे वरवीं न्ही. म्हज्या भुरग्याक काण दूख जाल्लो ताका गुळी काणयल्ली त्या वरवीं न्ही, वैद्यकीयाच्या परिणामा वरवीं न्ही. मागीर निमाणें ह्या कांत एन्जायटी आनीक मतीच्या पिडे द्वारे विवरूंक जायना. मतीची आनीक पिडा कळोन आनी ती पिडा तशी आयिल्ली देखून हे म्हाका हे बेंबिरान ताचे वरवीं आयलां, आकान ताचे वरवीं येतात म्हणून हें सांगूंक जायना. धाकल्याक हांव बरी दिसना म्हणली एक चिंची पिडा, हांव बरी दिसना म्हणजे एक चिंची पिडा आसा, हांव बरी न्ही म्हणून दिसची पिडा म्हणून. म्हळ्यार खडकी म्हणजे तिकेशें लांब म्हणून देखून सगळो दिसी ताका अशें वयर करून एक्सरसायज करचें, वयर करची घुमटी वयर करून कोणें सांगलां धाकट्यान वयर केल्यार तुजी खडकी भितर येता म्हणून. खंय दुसरो लांब खडकी आसल्यार सांगल्या म्हजी खडकी तिकेशें मांस देंवलें वयर येता म्हणून. देखून वयर करचें सगळो दिसी तेन्ना पडोवन गेलां खडकेच्यान शिकच्याक येना आनी घालना आनी काम करच्याक ना, खडकी वयरच्या खातीर घुमट्या लोवनचें अशें करना आनी परत सगळो दिसी खडकी लांब म्हणून. थोडी वोंट लांब म्हणून भितर चिवाचें म्हणून देखून भितर अशें चिवचें वोंट लांब म्हणून हें चिंचें. म्हजी सोबायची सोबाय हांव सोबीत दिसना म्हणली चिन्ना एक, म्हजी सोबीत चिन्ना ती सोबीत दिसना म्हणली चिन्ना. देखून ह्यो करच्यो रावच्यो, एक्सरसायज करची आनी गामान दिवचें चड म्हज्या खडकेक ह्या वोंटांक गामान दिवचें हें चड. ही मतीची पिडा हाचे द्वारे OCD आमकां विवरसूंक जायना, मतीच्या पिडा विवरसूंक जायना. देखून तर ह्या पिडेचेर कारण कितें? कळीत आसलें कारण विज्ञानी म्हणटात, दाक्तेर म्हणटात कळीत आसलें कारण एकच OCDक एक खंयचें कारण ना म्हणून. तेंत कारण OCDक विज्ञानीचें चिताप जावन आसा हें कारण ना म्हणून. म्हाका न्हू हाका कारण कितें गे म्हणून, हाका ह्या तर हे पिड्येक कारण कितें गे म्हणून कळीत आसचें कारण आमकां आमी सांगल्या बरें तेंत कारण म्हणून विज्ञानी सांगतात ना म्हणून. मागीर हाका एक तें कारण दाखयतात काले म्हणून सांगल्यार एक क्लू दितात ते कारणाक हाचे वरवीं कोण ना म्हणजे क्लू दितात आमकां, विज्ञानी क्लू दितात. तो क्लू कितें म्हळ्यार न्युरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स म्हणटा. न्युरोलॉजिकल डिजॉर्डर म्हळ्यार माथ्याच्या मेंदाच्या तांदूळ काम करच्यांत एक विपरीत येता, डिजॉर्डर जाता, वेवस्था तिका अस्ताव्यस्ता जाता. तूं मतीन काम करचें आमचो मेंदू काम करतना ताची काम करची वेवस्था आसा ती अस्ताव्यस्ता तिकेच्या फाटीमुखार जाता, एक असामान्य तरान काम करता. न्युरोलॉजिकल डिजॉर्डर म्हणटा आमी ताका. मेंदू ह्या रितीन चला जाय म्हणून निर्धार करता, हांव अशेंत करता म्हणून मेंदू निर्धार करता, मेंदूचे निर्धार तो अशेंत चलता तशें जाता. रिसर्च सांगता काल म्हळ्यार मेंदा भितर तीन जागे आसात. एक जागो जावन आसा सामाजीक साल. समाजी मुखार हांव सगळ्यांक गाडे गूड मॉर्निंग म्हणटा, ते हेरांक पळोवन आसता आनी हेरांक मेळटा, कशें आसाय तुमी म्हूण विचारता. हेरां लागीं समाजीन हांव कशें आसता, तुमी कशें आहात म्हूण विचारता, गौरवान चलता. म्हळ्यार ती सामाजीक तांकां थोडे फावटी समाजीच्या त्या सालींत बदलावन त्या वरवीं म्हज्या जिणेन परिणाम घालता. थोडे फावटी म्हाका मेळोवंक नाका, कोणाक पळोवंक नाका, कोणाडे उलोवंक नाका, एकल्यांत आसाचें म्हण कलीन चिन्ना येवन ताचेर त्या जाग्यांनी ते सामाजीक म्हजें साल आसा पळय, सामाजीक म्हजी साल खंय थावन हांवें तशें तांचे कडेन विश करूं दो म्हणून मेंदांत एक जागो सामाजीक साल कंट्रोल करचो एक जागो मेंदांत, त्या जाग्यार थोडें प्रॉब्लेम येता म्हूण सांगतात. आनी एक जागो जालो मेंदांत, आनी एक मेंदांत जागो आसा, आमच्या मेंदांत एक जागो आसा, तें तकलेंत प्लॅन करचो, तकलेन प्लॅन करचें. म्हजें घर अशें जायचें आनी म्हजें घर हांगा किचन हांगा आसाचें, सोफा हांगा आसाचें म्हणून, इतलोच व्हड आसाचें, इतलोच ल्हान आसाचें म्हणून आमी प्लॅन करता. या आमी खंय पळोवन येचें जाल्यार कदाळ फ्लायट बूक करचें आनी खंयचें हॉटेल बूक करचें, आमी कहले परस जागे पळयचे, खंय रावचें, कोणा मेळचें, कितें पळयचें, कितले फोटो काडचे, कहले परस वस्तू व्हरचे. थंय थंडी आसा जाल्यार आमी उल्लाण्याचे शॉल आनी परस व्हरचे, कोट व्हरचे. थंय दग आसा जाल्यार कॉटन वस्तू व्हरचे. थंय करसड आसा जाल्यार पयशेले सड काणयचे. ओल्यो वस्तू मेळना जाल्यार ओल्यो वस्तू हांगा वरचे. ह्यो भारी प्लॅन करतात थोडी.
जाय वस्तू पुरा कण येतात पिकनीक येतात आनी परत थोडी प्लॅन करतात ते प्लॅन करचे जागे आसा तांकां इल्ले ते बारीक बरें करून काम करचे ते जागे क्लीन आसतात पॉवरफूल आसतात त्या जाग्यांनी इल्ले प्रॉब्लेम आसल्या वरवीं ही पिडा येता म्हणटात ते प्लॅन करचे जाग्यार मेंदान कलेम नासल्यार ही पिडा येता म्हणून ते सांगतात आनी तिसरें जाता वॉलंटरी मुवमेंट म्हणटा आमी वॉलंटरी मुवमेंट म्हण सांगल्यार आतां दोळे जमचे पळय दोळे जमचे आतां ते वॉलंटरी म्हाका खुशी आसल्यार म्हाका दोळे जमचे ना ते दोळे उक्ते दवरयेत हांवें दोळे उक्ते दवरयेत अशें उक्ते दवरून पळयत म्हाका नाका जाल्यार दमपियेत ते म्हज्या हातांत आसा तशेंच म्हजे वोंटू हांवें दमून दरयेत या सोडयेत ते म्हणजे वॉलंटरी नॉन वॉलंटरी म्हळ्यार म्हजें काळीज उडटा तें रावोंक म्हज्या लागीं जायना इल्लो 1 मिनट राव मागीर उड म्हणूंक जायना हांव वाऱ्यांक हाण येता वाऱ्यान तें भितर भायर येता भितर भायर वचून आसता तशें देखून थोडे म्हज्या हातांत आसा तें रावोवचें चलोवचें थोडे म्हज्या हातांत ना देखून हें म्हज्या हातांत तशें कंट्रोल करूंक आतां दोळे जमचे उक्ते करचे दोळे जमचे उक्ते करचे म्हज्या हातांत नाका जाल्यार म्हाका दोळे जमपियेत तशें तें म्हज्या हातांत आसा आतां उलोवचें उलयन आसा रावचें दांत दामून धरचे दांत सोडचे तें पुरो म्हज्या हातांत आसा म्हाका तें हांव खंयचे वेळार म्हाका वॉलंटरी म्हणटात हांवें वॉलंटरी मुवमेंट तें काम करचे जागे म्हाका म्हज्या ताचे वयर म्हाका कंट्रोल आसा पळय ते जागे थोडे ब्रेनांत आसात आतां काळजा कंट्रोल करचो म्हज्या हातांत येता ताका आतां हांवें दामून धरून काळीज रावोंक आनी परत तें उडोवन आसता तशें तें म्हज्या हातांत ना वय आतां तशें देखून वयले आतां वयले म्हणजे सकले इज्जो आनी वयले दांत सकले दांत वयर वचून वयल्या दांत मारता वयले दांत सकले दांत हालचे नाकात वयली मात सकली खडकी वयर वचून जो म्हळ्यार तें जायना साबाजे सकले मात वयले आलानात ते इनवॉलंटरी ते खंयचे पण हालचे जागे कंट्रोल करचे म्हणजे मांड्यांत एक जागो आसा त्या जाग्यार केलें प्रॉब्लेम जाल्यार ही पिडा येता म्हण सांगतात 3 जाग्यांनी तांणी रिसर्च करून आनी पळयलां 3 जाग्यांनी हाच्या भायर मोगाच्या न्हू आतां विज्ञानी सांगतात काले म्हळ्यार कुटुंबांत आयिल्ले म्हण अनुवंशीय कोणाक कुटुंबांत आसल्यार तांचे तावन भुरग्यांक तांच्या संततीच्या संततीक अनुवंशीय तरान येता म्हण आनी परिसरा वरवीं म्हज्या भोंवतणीचो परिसर जल्मताना म्हज्या भोंवतणीचो परिसर जर तर म्हज्या घरांत व्हडल्यान किकराटे घालचे भुरगीं आसतना व्हडले किकराटे घालतना व्हडल्यान उलोवचें गालोटो करचो म्हजो परिसर बरो ना जाल्यार ह्या घरांत कोणाक आवयक कठीण राग आसा बापायक कठीण राग आसा नाजाल्यार आवयक कठीण बें आसा बापायक कठीण बें आसा हें कशें घरांत कोणाक म्हणी आसा जाल्यार भुरग्यांचेर परिणाम घालना भुरग्यांक वसीड येवचे चान्स आसा म्हणून सांगतात बापाय आवय तावन हें येता ह्या कुटुंबांत अनुवंशीय तावन येता म्हणून मागीर जिन्स हें हाडून येता जिन्स आहात आमचे जिन्स आंगांत आहात ते आवय तावन बापाय तावन भुरग्यांक येतात त्या जिन्सा वरवीं येता म्हणून वातावरण आनी जिन्स हाका कारण म्हणून सांगता वय जर तर बापूय कठीण राग असो बापूय जतन घेतानातलो बापूय कठीण बियाची आवय रागाची आवय आनी जतन घेतानातली आवय घरांत आसल्यार भुरग्यांक कसली पिडा येता म्हणून विज्ञानी सांगतात मागीर मोगाच्या न्हू थोडे फावटी म्हळ्यार हाका पर्याय आसा गी म्हणून हाका पर्याय आसा पर्याय दोरतो पर्याय आसा एक सायकोथेरपी म्हणटात तें आमी आत्मज्योतीन करचें तें धाकटेर करना सायकोथेरपी तें आमी करचें आमी शिकल्या क्लिनिकल सायकॉलॉजी करतना MSc करतना असली पिडा आशिल्ल्यांक हें कशें निवारचें गी म्हणून आनी हांवें MSc करतना आमकां एक थिसीस बरोवंक आलो एक पेपर बरोवंक आलें 100 पुटांचें हांवें हें काणयलें काणयलें OCD काडून हाचे विशयार हांवें मस्त बूक वाचून आनी हॉस्पिटलांत वचून ह्या भुरग्यांक आनी पुराय मेळोवन तांचे तावन समजा कशी ती पिडा आयिल्ली म्हूण सोदून काडून ह्या विशयान हांवें रिसर्च करून तें पेपर दिल्लें युनिवर्सिटींत शिकताना देखून हांगा इलेक्शन आमकां कळटा हाची जाणवाय आसा देखून आमी भुरग्यांक कावन्सिलींग करना CBT म्हणटा आमी CBT म्हणून कावन्सिलिंगांत एक थेरपी आसा गूण करची रीत आसा गूण करचें विधान CBT म्हणून कॉग्नेटिव्ह बिहेवियरल थेरपी कॉग्नेटिव्ह म्हळ्यार तकलेन चिंतपांत बिहेवियर चिंतपा वरवीं त्या चिंतपा वरवीं आमी चलता चाल आसा आनी त्याची थेरपी म्हळ्यार गूण करची रीत आसा एक चिन्नां बदलूंक आमी मस्तूप करता तेचे चिन्ह ना बिगलायन तूं म्हण चिंत जेजू आसा परतू रिपीट करनाका म्हणून आमी तेचें भुरग्यांक आनी सांगून ही पिडा मस्त जाणांची बरी करूंक जाता बरी करूंक CBT थेरपी म्हणटा मागीर आनी एक म्हळ्यार एक्सपोजर आनी रेस्पॉन्स म्हणली थेरपी करता एक्सपोजर आनी रेस्पॉन्स म्हणली एक्सपोजर म्हण सांगून तुवें घरा बी घालाय गी म्हण सांगता वय फादर घाल्लें म्हण बॅगां ना बॅगा आपली ना बॅगांक दवर म्हणटा
आनी वॅनिटी बॅग आनी हांगा दवरिल्लें तिचें बॅग आनी नांबातर बीग घालां भांगारांनी घरा घेवन पयल्यान दिसाचें मस्त भांगारांनी आगी काजारा कडल्यान भांगार घरा आगी वय फादर मस्त भांगारा त्या कबाटां तुवें बीग घाले घरा बीग पुणी घाले घाता मस्त सोरी जाता म्हणचे आमी ती भियेता आखांत हाडोवचें तिचें तें आखांत हाडून वय फादर घरा भांगारांनी पुरो आसा फादर बीग घालांक नागी की हांव सोडना की हाडले ती सोडना आयल्या गे म्हणसारचें हाडल्या गुत्तो ना बॅगा पडूंक ना म्हणचे तिका 15 मिनटां हांव ती गामेता आनी पुरा गामेवन आनी पुरा जाल्ल्या उपरांत ती उस्वास काडूंक आनी पुरा ती कांतान फादर बॅग म्हणून बॅग हांवें घट्ट काडून म्हजे कडेन दवरचें दिवन शेतना ना फादर बॅगान घाल्या गे पळया फादर तुमी ओपन करून पळया हांवें पळोवन चिंतना बॅग मजा ती कापडून सोडचें ना ताचेर म्हणजे बॅगाचेर वांजेर दवरचें ना वगेत बसचें ती कापड नासल्या बरी ती गामेवन आनी पुरा 15-20 मिनटां अर्दो घंटो थोडे फावटी गामेवन पुरो जावन येता तिका सुलता थांबडी जाता आतां मागीर आमी सांगचें आतां बॅग कडेन पळय म्हूण की आसा तर तुवें इतली गमेली इतली तूं हर एक दिसाक कश्टाताय म्हूण एक अर्दो घंटो तो कली वदाडली गे म्हणून तिका एक्सपोजर करचें बिये टिचरनी आडावचें आनी कित्या खातीर एका खासा प्रेजनांतल्यान बिये खासा प्रेजनांतल्यान आखांत काजो दडदडे हें पुरो तुका जाय गे टेंशन जाय गी देवाचेर फातये तूं म्हणून बायबलांतले थोडे वाचून सांगचें ताका बायबलान बेश्ट आसा थेरापी त्या दळत हांव आसा देव जेजूची उतरां तिका दिवची तूं फातये म्हणून ती जेजूचेर फातयेर घालता हें भांगार देवान दिल्ल्यान तो तुका खंय व्हरूंक सोडना हेवटेन बी घाल्यार येताना बरें चॅक कर हेवटी बॅगान की घालताना पळय परतून घाल्या घेवन बॅग ओपन करनाका म्हणजे घरा येतात मग ओपनूच करनात बॅग ओपन करनात तशें मस्त जाणांची पिडा आमी कंट्रोल करूंक तांकां आकांत उणें करूंक ही एक्सपोजर आनी रेस्पॉन्स थेरपी भारी उपकार करता पिडेस्तांक आकांत काडूंक आमकां ही मस्त उपकार पडला ह्या पिडेक मुगोचें आनी एक व्हडलें कारण म्हळ्यार आमी सोदून काडटा ही पिडा हें कारण आसा गे म्हणून ह्या पिड्याक व्हडलें कारण म्हणून विज्ञानी सांगतात म्हळ्यार सेरोटिनीन म्हणली ग्रंथी सेरोटिनीन म्हणली ग्रंथी ही ग्रंथीका लागू ही लकती जाता ही सेरोटीन म्हणली ग्रंथी मस्त लकती जाता जाल्या वरें ती काय म्हणटा म्हळ्यार सिलेक्टीव सेरोटोनीन आपटेक इनिबिटर्स म्हणटात आपटेक इनिबिटर्स म्हणटात म्हळ्यार SSRI म्हणलें एक चिकित्सा आसा SSRI म्हणली सेरोटिनाचे परिणामकारी चिकित्सा आसा एक म्हळ्यार सेरोटिनीन काल जाता म्हळ्यार उणें जावं माथ्यांत उणें जाल्ल्या वेळार हें काल जाता म्हळ्यार ही पिडा येता तांकां घालूंक रिपिटेशन करचें क्लीन करचें रिपिटेशन करचें बाबागेल घालूंक म्हणून पळोवन ही सेरोटीन म्हणली ग्रंथी आतां थोड्यान शिंप्या एक ग्रंथी इन्सुलिन म्हणली एक ग्रंथी आसा तशेंच तकले भितर सेरोटिनीन म्हणली ग्रंथी ही उणी जाल्ल्या क्षणां ही उणी कशी जाता म्हळ्यार जिवाकोश आयली गिळून सोडटा ती गिळनातल्या बरी ही जिवाकोशांत ही सेरोटिनीन ग्रंथी उणें जायना जिवाकोशां लेखाचे कणून चड कणे नासल्या बरी वखदां आसात दाक्तेर वखदां दितात ही चिकित्सा दितात मेडिसीन दितात वखदां दितात देखून आमी दाक्तराचें धाडटा ही वखदां दिवंक हें पुरा बरोवन आमी धाडटा इतलें बरोवन दाक्तर पळयता आनी तें चॅक करता आनी ताका इतलें वखद दिचें घेवन पळयता आनी तें वखदां दिता SSRI परिणामकारी इफेक्टीव थेरपी जावन आसा जे चिकित्सा जावन आसा हाचे वरी मस्त जाणांक हे ड्रग्स दिवन गूण जाता ट्रिटमेंट करून गूण जाल्यात सारकें ट्रिटमेंट वेळार केल्यार सारकें ट्रिटमेंट केल्यार पेशंट कितले बरे जाल्यात म्हणून कंप्लीट रावला भायर गांवांत तशें येतात आनी परतून तेजें करिना पादरता नंतर फोन करून सांगतात मेसेज घेतात नॉर्मल जिणी जिवंक साध्य जाता नॉर्मल कामां करूंक साध्य जाता नॉर्मल जिणी तशें करूंक रेस्पो देव आमकां सगळ्यांक कृपा दिवन दी म्हूण मागया आमेन.